कारगतीचे उरता. हे सांग मातोळीचे सामान हे माटोळीचे सामान वर्सा विकताचे कांगलां, माटू कात्रे, गागऱ्यो, हें सगळीं आमाडे, अणसां, तोरंगां सगळीं विकता. माटोळेक बांदता अणसां, पेडे, नारळ, गौरी सगळें विकता आमी. सगळे गोंयचे ते सगळे गोंयचे, भायले कांयच ना आमचे. कितले वर्सां जाली तुमी हांगा? आमी कमीत 30-40 वर्सां जालीं हे धंदो करता. म्हणजे ह्या फावटी ते पावस पडून अशें कितें? ना हे फावटी खूब वर्तो वेपार जाला भरपूर. आनी सवाय आसा पोरूं 80 रुपया 100 रुपया विकताले. ओनू गोवन 50 रुपया एक 50-40 विकता. देंवला देवला पिकावळ चड जाल्या. ओनू पिकावळ चड जाला गोंयान कांयच कमी ना. नाल्ल बरें आसा सगळें बरें आसा. नाल्ल आमी 70रांनी घेतल्या 100रांनी 80 विकता. आनी हे आतां गोंयचो बाणस्तारी हे सगळीं कांगलां बिंगलां सगळीं गोंयची. भायले म्हणजे हितून कांयच ना. भायले विकता आपोल तसले आमच्यो गोंयच्यो. हे फावटी बरें आसा. बरें आसा आनी पावस पडोवन सुद्दां पिड्यार कांयच जावना. बरें जाता. हे मातोळीचें सामान तुमी खंयच्यान हाडटा आनी कितें बाजाराकसून हाडटा. सगळे गोंयचे माल? गोंयचेच. कितें फळ आहा जे लोक चड विचारता माटोळीक लावपाक? हे आदीं जाणटेले पद्दती करून येयला न्ही, तेच पद्दती भुरगे चलयतात. ते आतां फळ तांकां खबर आहा न्ही. पूण हे फावटी कशें जालां पावस पडून कितें वेपार आसा न्हू, पावसान बरें उरला. बरें उरलां बरें उरला. आनी सवाय आहा ह्या फावटी मातूर? आसा वार्षिक दर आसा तशीच आहा ती. सवाय ना म्हारगूय ना, मिडियम आहा. बरें. आनी कितें फळ हे स्पेशल फळ कितें आहा? स्पेशल म्हणून साधारण असं तहेच आहा ते स्पेशल म्हणून कांयच ना. जे माटोळी यूज करता तितके हाडून बांदतात. सगळ्या कडेन आसता काय ना. एक तुजे कडेन आसता ते तेंचे कडेन आसना. सगळ्या कडेन अशेंच आसता. आमी हाडून बांदता. त्या कुशेन चड जाला थोडी जाला सगळ्यांत मेळना न्ही बाजाराक गेल्यार. चड कमी आहा ते देवूच माफ करून दिता. सगळ्यांत कशें आमी एडजस्ट करतली. आतां जी वस्तू जायना जाल्यार ती जायना म्हणून कितें दुसरें घालूंक शकना न्ही आमी. तें घालचेंच पडटा. आतां हे पावसान उरला पूण बरें उरला. सवाय ना मारूंक न्ही मिडियम. आनी कितले अशें मातोळी कितें आसता कितले अशें बांदपाचें? ते आपणाचेर डिपेंड आपणाचेर हें करता. तूं माटोळी आहा त्या प्रमाणे तुवें बांदप. आतां मोठ्या मोठ्या घरांनी चड मोठी माटोळी बांदिना. ती 5 कोणां बांदता. थोडीं जाणां 5 अशें बारीक बारीक बांदता. थोडीं जाता जाल्यार मोठ्या घरांनी मोठी बांदता. तांचे हितून कोण मोठी बांदूंक वचना. 4-5 हें करता ओगी रावता.